आजी ललित येऊंची ना वेळ कोण येऊंच्या पुरो ताबडतोब येऊंची ना वेळ कोण येवची स्वार भय अच्छा ती डॉक्टराला हां वचूल्या इट्स ओके अच्छा तशें आमी कांय सुरू करूया भय ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री भवानी शंकराय नमः ओम श्री मात्रे नमः परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ईसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपते श्रीरामचन्द्रपूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। श्रोतेजन हो, तुमच्या आशिल्ल्या त्या रामतत्वाक आणि समर्थ तत्वाक अभिवादन करून आयची निरूपणाक आरंभ करता। आजी मना श्लोक असं है 42 नंबर। घडये घडये सगळे श्लोकांत 205 श्लोकांतून तांणी राघवालेंच कौतुक केलें। कल खातीर केल्या तें आमकां पळोवंक हां तर ते सांगतात आतां ह्या श्लोकांचो ते म्हणटा सती बहुता परी हेची आता धरावे रघुनायका आपुलेसे करावे 42 श्लोक। दीनानाथ हे तोडरी ब्रीद गाजे मना सज्जना राघवी वस्ती की जे ते मना सज्जना राघवी वस्ती की जे हे दर पंत म्हणटात
कसलेंय करा तुम्ही, प्रपंच करा ती हां, कशी आम्ही हेडक्वार्टर्स म्हणतात न्ही तशी सगळीकडे भोंवता ती करता ती, आणि घार वस्तीक स्वताल घरांत येता ती तशी जेन जेन तुमकां चिके रिलॅक्स जावंका म्हण दिसता तावळ तावळी यू जस्ट इंट्रोवर्ट आणि तुमगेल त्या राघवा लागीं संवाद साधत उलया ती तागल बद्दल कल हें करत कल खातीर हें सगळें हो राम म्हळ्यार एक्चुली कसले करता. एक तरी आता हे बहुता परी हेच आता करा धरावे म्हणटात ते कल खातीर हेंच कल्याक धरका कल्या म्हळ्यार हें अलौकीक धन आसा आणि ते धरची कशी हें आसा कळ्ळें. तर आमकां तो राम आमकां दिता सोहम 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 हें म्हणटच आमगेल्या देहांतून चेतन प्रत्यक्ष देहाक चेतन तो दितच आत्मतत्व आमगेलें रामतत्व तें आमकां चेतन दित आसता आनी तेमी ती चैतन्य तो पुरयत आमकां आमी इतले हेलेंड हाटी भोंवता ती घुंवता ती सगळं करता ती ताका चेतन कोण दिता. तान्य वचूल्या भायर वचूल की आमगेले हात हाल्लोवचे जायना दुसऱ्याने हालोवंक लागता वय की न्ही. तर सगळे कडेन समज चेतन पावोवनचें काम तो राम करता तेमी ती ताका पयलीं धरका हें जालें देहाचें. मनाच कल्लें राम नाम घेवन 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 तें भावपूर्ण नाम घेतलें ते राम भावांतून आमी इतले रमता ती की आनंद येता एक नमुन्याचे खुशी जाता आणि ते खुशी जालेले पेटाक त्या हातून आमी ता चिंतन कल नमुन्यान करता ती कल नमुन्यान करता ती. एका चलये गेले लग्ना खातीर सोयरीक पळयता आसत बा तसले वेळारी खंयचे खंयचे नमुन्याने आमी त्या चल्ल्या गेले जावय मनुश्य जागतल्या गेले आमी हें करतात सांगा पळोवया सगळे दृश्टीन पळयात ती म्हळ्यार तो गोमटोस की ना तें पळयता ती हां. नंतर आनीकल पळयता ती चिंतन रामाल चिंतन करचें तर कसले खातीर तर तो गोमटो आसत तो गंभीर आसत तो पूर्ण प्रतापी आसत हां. तो संकटांतूं तागेल कोण नांव घेत की तागेल रक्षण तो करता ताका आपणाल मागशें घालता केन्ना म्हणटा मी तुझ्या पाठीशी आहे पाठीशी न्ही तो त्या भक्तागेल मुखार राबून तागेल रक्षण करता. अर्जुनाल रक्षण ताणें केलें हांगा राम म्हळ्यार रामूच म्हूण न्ही कृष्ण विष्णू विष्णू अवतार शिव सगळे नमुन्याचे जे आत्मतत्व आसा ते जेन साकार जावन येता हां निर्गुण साकार जावंका म्हण दिसलें आमी ताची तशी भक्ती करता तर ते साकारय जाता आणि ते निर्गुण ना ते सगूण आसत. सगूण म्हळ्यार इतले गूण आसत की ताज्यान तूं ते रामाल चरित्र आमी म्हणटा आसका म्हळ्यार चिंतन करता ताजें. तर हांगा प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा हे कलकल नमुन्याचे जर जावय पळोवनचे आमी सोदू बसल्यार त्या जाव्याल हांता आवस बावसूक कसले गूण सोदता तो तें हांगा दिल्या की बरें चारित्र्य आसका कळ्ळें. आनी तागल नांव सगळ्यांनी घेवंका अशें दिसका तशी प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा पुढे वैखरी राम आधी वदावा. आता आपलं सो कोण घेवचें रामाक ते कशें कोण घेवचें तर राम नाम घेवन केन्ना घेवंका सकाळीं फुडें उठावन घेवंका. अरे हांव उठाय तांचे 8 घंट्यारी हां ठीक आसा 8 घंट्या फुडें उठायल की घे किंवा जेन्ना केन्ना तुमी घेतात रामनाम त्या वेळार तुमगेल मनांतूं प्रभात जाता. प्रभात जाता म्हळ्यार कळ्ळें की अंधारास नाश जाता काळोख वता मार्गदर्शन जाता मार्ग दिसच्या लागता. ताचे खातीर कल करका प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा पुढे वैखरी राम आधी वदावा म्हळ्यार कंठान भितर थांग नुसते शब्दान राम 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 म्हूण जायना ओम श्री राम जय जय राम त्या वेळार एक नमुन्याचे तांत आमी गुंगून वचका. आनी सदाचार हें पथ्य आसा कोणागेलें वायट चिंतू नये आनी रामागेलें चिंतन करूं गेल्यार वायट येतल खंय न्हू
तो सर्वांगी सावळा घोमटोची. घनश्याम हा राम लावण्य रूपी, महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी. करी संकटी सेवकाचा कुढावा. संकट आहे की सेवकांगलं रक्षण करता. जशी श्रीकृष्ण अर्जुनाक सारथी जाऊन मुखार राबलो. मागशी अर्जुनाक मुखार करनी ताने. अर्जुनाक सांग मागशी राबून बाण मारी. आपण सारथ्य करता. हां तशी कडेरी बळे आगळा राम कोदंडधारी. प्रताप कितलो कोदंडधारी असतो. अशी लेचापेचा नाही. कोणाला थन मार खाऊन धावून शेपूट घालून धावून येतल नाही. तर रक्षण कशी करता कोदंडधारी स्वतः. महाकाळ विक्राळ तोही थरारी. पुढे मानवा किंकरा कोण केवा. प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. तर मानव आम्ही एकशीत मानव. इतले सगळे राक्षस आमकां मारताने. तर आमकां जर कोणे त्रास दिता असल्यारी आमी एकशीत तरी तो आमगेलें रक्षण करून सगळ्यांक धांवडावन घालता. बरें तितलें मात्र करतवे तो. तागेल भंय दिसशी असवे तो. महाकाळ विक्राळ तोही थरारी. म्हळ्यार भंय दिसचे सारकें असवे ना बा. तो लावण्य रूपी असो, धीर गंभीर. आणि दुसरें कलें तरी सुखानंदकारी निवारी भयाते. हां आमगेल भंय वता. तागेल नांव घेवन चाल की आमी निर्भय लागतात जाता ती. जनी भक्ती भावे भजावे तया ते. विवेके त्यजावा अनाचार हेवा. प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. होमिओपॅथिक वखत घेतलेलं बरे, स्लो अँड स्टेडी. हां आणि दुसरी कले ते LICची ॲड दितात न्ही, जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी म्हणून. तशी ते राम नाम जे असं ते आमगेले जिंदगी भर उपयोग पडताची. जिंदगी नंतर सुद्धा उपयोग येता. ते भाव जावन आमचे सांगात सतत राबता आणि आमकां आमगेलें रक्षण करता. आमगेलें सोलाचें रक्षण करता. विवेके तेजावा अनाचार हेवा. पथ्य मात्र करका आनी तें पथ्य आपोआपी जाता. राम नाम घेतले गेले हांता न्हू केन्नाय अनाचार जायना. सदा राम नामे वदा पूर्ण कामी. कदा बाधी जेना आपदा नित्य नेमी. आपद यानात वे आयुष्यात येतात सगळं जाल्यार कदा बाधी जेना ताजी बाध जायना. ताजे मस्त थोडे वेळ थंय चिक्के आज सूत अपना पडे आमी ब्लड चेक करू जर अशी प्रिक केले चिक्के तरी दुखताची जाल्यार तें आवश्यकच न्हय. कसलेंय ना जाल्यार कशें जाता. कसले तरी स्ट्रगल्स आसतात की न्ही आयुश्यांतून. हां तशें आमगेल्या जिवनांत येता ती. कसले ना अशी ECG काडू गेल्यार स्ट्रेट लायन काड की डॉक्टर म्हणटा ही डिक्लेअर्ड डेड म्हणून. ही डिक्लेअर्स हिम एज डेड पेशंट. चड उतार आसता तिची आनी आसता तिची आयुश्य म्हणकी जाल्यार ताका आपदा बाध्द ना ती. आमी कल करका फक्त नाम घेवका. कशी मदालस्य म्हळ्यार मद म्हळ्यार गर्व, नम्र जावन. आणि आलस्य सोड न्हू. अय्या कलगतें कोण सगळीं सांगता ती एक सांगता बा राम नाम घे म्हणून. अरे घेवन पळयात न्ही कल जाता म्हणून. घेवन पळया ती. आमच्या असल्यान घेवन पळयल्या आणि त्यांना मदतय केल्या आणि सततच तोच करता. असं कोण करता आमच्या म्हणताऱ्यांक कोण मदत करता शेवटी तोची करता. जयाचेनी नामे महादोष जाती. जयाचेनी नामे गती पावी जेती. पण आमगेल प्रगतीकय गती मेळटा. लिफ्ट दिता तो आमकां. तागल वाहनान तो आमकां लिफ्ट दिता. गरुडाचेर तो गरुड ध्वज आस न्ही. हां जयाचेनी नामे घडे पुण्य ठेवा. प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. आमी पुण्याची आश कोण तागल नाव घेवचें ना. निरपेक्ष नवेचे कदा ग्रंथीचे अर्थ काही. आमकले पयशे खर्चोवंक लागना ती. हें नाम खंय दवरचें बा म्हळ्यार हे कश्ट ना ती कसले ना. तरी तागल नाव घेवचें महाघोर संसार शत्रू. मुख्य फायदो कलो प्रपंच हो आमकां जेन्ना ऑड येता क्रॉस येता तातूंत कश्ट आमकां पदोपदी छळटा ती मुखार वचूंक जायना. तसले वेळार त्या शत्रूक तो कशी जिंकचें हें राम नाम शिकयता. कशी टॅक्टफुली. हां लोणयांतून आगळ काडलेली वारी प्रपंचाक दूर करका आनी आमी मुखार वचका. लोणयाक दुखू नये आगळाक कळ नये काडला म्हणून जाल्यार आमी मुखार वचका. तशी राम नाम हें साध्य करून दिता. देहे दंडणेचे महादुख्ख आहे. हां देहाक कले जाल्यार महादुख्ख जाता. महादुख्ख ते नाम घेता न राय काही भो दुखेस बा. ताची सहनशक्ती कोण दिता. राम नाम दिता. सदाशिव म्हणून
सदाशिवाने शंकराने विष पिल, भयंकर दाह झालं. ती पार्वती पाप अशी हँग घेऊन राबील की एका हातांगाने एका गळ्यात, गळ्यात उरलतंय आंगभर पसरली जाल्यार गळ्यात भयंकर उज्ज झालं. हां, त्यामी तान्ने राम नाम दवलते, चिंतित असे सदाशिव चिंतित असे देवदेवा. हां, तशी बहुता परी संकटे साधनांची, व्रते दान उद्यापने ते धनाची. सगळं तुम्ही इतर साधन कराती, तांकां साधन सामुग्री जाय म्हणून ताका साधना म्हणटात. हां, साधन सामुग्री जावंका नाल्यार प्रत्येकाक अक्षताची घालची न्ही. अक्षत घालची न्ही, नाल्यार फायते भट मामाले जाल्यार ताकाय दक्षिणे बदलाक दक्षिणार्थे अक्षताम समर्पयामी म्हणटली. चल तुवें ताका तशें जायना, पयशे दिवंक लागतात. व्रत केली, दान केलें, कल्याचें उद्यापन केलें, आतां 16 सोमार आनी आमी कल्याचें वायट लेखचें ना जाल्यार 16 मेहूण सांगचें म्हळ्यार बामण बायलांक आपूण तांकां जेवणां घालपाक लागता. आनी हें करी तें करी, खर्च विंगड, उपास विंगड, देहाक छळची विंगड. हां, हें सगळ्याचें पुण्य, ताजें मस्त पुण्य मेळटा. पण तें अपेक्षा धरून केलेलें आसता. 16 सोमार आनी करतात न्ही आमी केलें, पूण हें जावो तें जावो म्हणून संकल्प करून केल्लें आसता. हें तशें न्ही. नाम निर्गुण निराकार जाता, सगुण साकार आशिल्लो नाम हां पयलीं कल जाता, सगुण निराकार जाता. गुण आसा ती पण निराकार, ताका आकार व्हरना, शब्द लुप्त जाता, ती भाव मात्र व्हरता, दिसना. आनी नंतर तरी नुस्तें तें भाव रुपी आमगेलें जीवन संपना पडे तो भाव आमचे वटू आम सांगातीची अशें आमकां एक कॅप्सूलशें कवर करता आनी आमी सांगाती येता. असले दिनाचा दयाळू तो मनी आठवावा. आठवावा म्हळ्यार कले मुद्दाम नाही, सहज जावंका. लास्ट टायम सोहम साधना सांगिल्ली, सहज म्हणून ताला लक्ष दिवंका. हां, तरी हांगा तांणी सांगल्या की करी काम निकाम या राघवाचे, करी रूप स्वरूप सर्वांजीवाचे, करी छेद निर्द्वंद्व हे गुण गाता, हरी कीर्तनी वृत्ती विश्वास होता. मुख्य विश्वास. अहो जानरा राम विश्वास नाही, तया पामरा बाधिजे सर्व काही. महाराज तो स्वामी कैवल्य दाता, वृथा वाहणे देह संसार चिंता. जय जय रघुवीर समर्थ. तर हें कशी करका, रामाक आपलेशें करचें म्हळ्यार कशें करचें, तरी ताका नाम घेवचें मात्र न्ही, ताल्लें एक नात जोडचें, खंयचेंय जोडा ती. हां, तेणी सांगिल्लें वरी नुस्तें एक लाल्लें न्हू, ताका सांगा ती म्हाका सोण नाका रे देवा, म्हाका सोण घाल नाका, म्हाका तुजे शिवाय कोण आसा अशी संवाद. तुमकां पद येना ती, तूं मना श्लोक पाठ ना ती, तुमकां कसलें येना, फक्त राम म्हणून येता. राम म्हणून कळना जाल्यार मरा मरा म्हणा ती, ताजो राम जाता. तेमी ती समर्थ सांगता ती की हें अलौकीक धन आसा. हें राम नाम हें रघुनायक, रघुवंशांतलो तो नायक. हां, त्या राघवा नंतर रघु म्हळ्यार राय जावन गेलो तांगेलो रघुवंशांत. तो इतलो हो आशिल्लो, समृद्ध आशिल्लो, की प्रतापी आशिल्लो की ताका रघुवंश म्हणच्या लागले. ते सूर्यवंश आशिल्ले ताका रघुवंश म्हणच्या लागले. आनी त्या रघुवंशाचे नायक कोण, एक तो राय रघु जावन गेलो, ताजे नंतर हो श्रीराम, हो रघुवंशाचो नायक. ताका आपले करात. आपले कशें करूं जाता, कोणाकय जिंकचे आसल्यार पयशे दिवन कोणाक आपले करूं जायना. पयशे आसत तो वरी जमतील शिते, जो वरी जमतील भुते खंय, जो वरी शिते तो वरी जमतील भुते. तशी पयशे आसता म्हणसर कोणेय आपले म्हणटात, नंतर कोणें आपले म्हणनात. जाल्यार रामाक आपले केल्यार कशी, प्रेम दिवन, जस्ट प्रेम. आमगेल भितर आसा रे, चुड्या माजराचेर आमी कितली प्रीत करता ती, तो राम तेमी आमगेल हांत तसो. आनी ताका ब्रीद केलें दिनानाथ. दिनानाथ हे तोडरी ब्रीद गाजे. आनी तें घेतना तागेलें नांव घेतना तागेलें चारित्र्य किंवा तागेलें हाचें तें टिपत वचका दर पंथाक. कशी की एक वचनी एक पत्नी एक बाणी जो सदा, जो प्रजेचे सौख्य पाही दुःख साही सर्वदा. तोची विष्णू तोची शिवही, तोची विष्णू तोची शिवही, तोची आपुला श्रीहरी. राम प्रहरी राम
गाथा रंगते ओठावरी राम नाम रंग का ताजे एक नमुने परमळ येवंक ती त्या रामनामाचे ते चंदना परमळ येता ती हो राम नाम घेता बसलेली एक नमुन्याची परमळ सुटता ती त्या परमळाचो अनुभव येवंक त्या भक्तीच अनुभव येवंक भक्तीच रंग तो हां तशी ते तागेले म्हाका श्याम रंग मोहे दे दो राम तुगेल श्याम रंग म्हाका दी तुगेल रंग म्हाका दी ते मागून घेवंक आमी हें दी तें दी म्हूण न्हय आनी तागल सगळें चारित्र्य कसलें तें पळोवंक तो एक वचनी कसलें म्हणलें तें करून दाखयता तशें आमकां करूं साध्य आशिल्लें मात्र आमी प्रॉमीस करता हें रामाले थंय शिकता नाजाल्यार कोणाकय कसलें प्रॉमीस कर न्हय हें करता तें करता आमकां साध्य नाजाल्यार ना म्हूण सांगता हां तशी एक पत्नी बाकी स्त्रियां लागीं किंवा स्त्रियांनी बाकीच पुरुषां लागीं परस्त्री किंवा परपुरुषा लागीं केन्नाय आशाळभूतपणे पळोवं नये एकही पत्नी आणि एकच पती आसता तशी एक बाणी म्हळ्यार उलयतना आमी इतलें जपून उलोवंक की त्या सगळ्याचें सार येवंक तशें तें सार खंय आयल्या रघुनायका आपुलेसे करावे ताका आपले कराते हां म्हळ्यार ताल्ले आशिल्लें पुरे अलौकीक धन जें आसा तें तुमकां मेळटलें आतां देह त्यागा नंतर सुद्दां जर ताणें आमगेलें हें करता आतां ऑलरेडी आमगेलें वय जालें हां त्या इन्शुरन्सा पॉलिसी बरी जाता की कळ्ळें देह आसतना सुद्दां आनी देहा नंतर सुद्दां पण आतां आमगेले थोडे दिवस वरले ती तरी वय जायना पडे प्रिमियम जास्ती भरका लागता न्हय तर आमचेसल्यान जर पयलीं नाम घेयनी तर सतत घेवंक कंपल्सरी पयलीं कंपल्सरी घेवंक लागता कडे ताजी इतलें वळण पडता वळण पडले सकळा इंद्रियां अशें संत तुकाराम सांगता जीब आवरनाशिल्ली टॉयलेटा वतना सुद्दां तो विठ्ठल 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 म्हणटालो एकल्यान ताका सांगलें रे तूं टॉयलेटा वतस आनी इतलें पवित्र नाम तूं घेता म्हूण कल करचें मगल जिबेक वळण तशें पडलें ती राबना जीब धर तुवें म्हण हय जीब धरलेली तर के ताका सगळे बाजून तें विठ्ठल विठ्ठल आयकूंचे त्यांनी ती विठ्ठल आनी तो विंगड भर न्हीची तशी तो श्रीराम आनी आमी सगळें देह बरी प्रत्येक पेशीक अशी हें जावन आशिल्लो एनगल्फ जावन आशिल्लो तो राम चेतना ती चेतना त्यांनीच तागेलें नांव घेवंक आनी हांगा तेका सांगता ती बहुता परी हेची आता धरावे रघुनायका आपुलेसे करावे कल खातीर तागेले पांयार तोडर म्हणटा ती पांयाचेर एक हें आसता वाळशें सामने चेडवां वाळ घालता ती हड्ड लोकांक राय बी ते पांयार तूं तो दागीन एक तोडर म्हणून ताजेर तांगेले ब्रीद बरयल्लें आसता रायागल खास करून तर हागले रामागल तोडराचेर बरयल्लें दिनानाथ तो दिनानाथ हे तोडरी ब्रीद गाजे ते तोडराचो आवाज येता चमकतना ताच्या घुंगरांचो आनी दिनानाथ 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 हें सगळें गाजता तेमीच मना सज्जना राघवी वस्ती की जे खंयी वचा ती भोवन शेवटी चुकला फकीर मशिदीत खंय तशी प्रपंच करात भरपूर पण शेवटी येया ती राम नामान तू वस्ती केया ती राघवी वस्ती की जे दिनानाथ हे तोडरी ब्रीद गाजे मना सज्जना सज्जन मना राघवी वस्ती की जे जय जय रघुवीर समर्थ आता मी दासबोधाला वळया आज दासबोधाचे भोग आमचे इम्पॉर्टंट हें आसा ती काल आमी 6 थाय केलेले न्हय आज 7 आनी 8 करचे सर पहिलेच असते जगजीवन 7th आणि 8th दशक 17 समास 7 जगजीवन मागशी समासान केल्लें आशिल्लें देहात्म निरूपण म्हळ्यार आत्मा देहाक चलयता तो चलयत कशी मनाच्या वाहनान घुसून तो चलयता तेमीत कल जाता देहात्म योग म्हळ्यार तो तें मन कशी चलता की तशी त्या आत्माक चलकाची लागता गाडी चालयतना कोणकी एकाने प्रश्न विचारलो देव सगळं करता म्हणटा ती तर आमी देवूच सगळं करता सगळं काम देवूच आमच्या हातान करयता
तर आमी जर वायट काम केली तर आमी शिक्षकले जावं काम एकल्याक विचारलें गुरूंक आमी वायट काम केलें आमी शिक्षकल्याक म्हणून त्यावेळी त्या गुरुन कळसालें तू मस्त होड श्रीमंत आसा तुला अनेक गाडी आसा ती तू त्या गाडये चलोवच्या दिल्या ती पेट्रोल तू घालता त्या गाडीची मालकी तू गली सगळें पण तू एकल्याक सगळे कडेन वचू जायना न्ही म्हूण तू ड्रायव्हर दवरलो समजा ड्रायव्हर दवरलो तर तो ड्रायव्हर गाडी चलयतना तान्ने तो न्हीद काडटा पडलो किंवा ड्रिंक्स घेवन बसलो आनी गाडी खंयची खंय वचूं दी कोण जबाबदार हां मालकाक थोडी जबाबदारी आसता पण दंड कोणाक जाता त्या ड्रायव्हराक जाता ड्रायव्हराक जावं का आतां हांगा आपुणी एखाद वेळ तुम्ही म्हणशात ती नाही तागल मालकी तागल गाडी आशिल्ली ताका पयलीं धरतली कळ्ळें पण बेसिकली दंड कोणा जाता त्या सजा हक्क जा ड्रायव्हरा जाता तशी वायट काम केल्यार तूं करेत न्हय म्हणून कल जाता तूं वायट काम केल्यार अशी चलना ताजी भोरका लागता पाप केल्ल्याचे ताजे फळ भोगका लागता तर आतां जग हें उदका वरेस राहाटी चल्ल्या जीवन म्हळ्यार उदक आतां मागशी सांगिल्लेच विशय ह्या समासान परत विंगड पद्दतींचे कितें सांगला आनी फंता सुद्दां हो विशय आयिल्लो खंयचो 13व्या दशकांत तूं 9 समासू 16व्या दशकांत 8 समासू आनी तूं पुरे ते देहात्म निरूपण म्हणून आयिल्लें होच विशय आतां हांगा ह्या समर्थांनी उदकाचो दृश्टांत दिला हांगा जग हें उदका वरेस पाण्यात तुझा रंग कसा ज्यामध्ये घालू तसा ज्या रंगात घालू तसा तशी उदका हें म्हळ्यार मुळांत उदका कली स्वता चव आसतलें आसूं नये उदका पितना ताका जर कली चव आयली किंवा कलो वास आयलो तर ते उदकाक शुद्ध ना म्हणटात उदकाक कसली चव आसूं नये तरी मात्र तें खरें जीवन म्हळ्यार अगदी बरें जीवन म्हळ्यार उदक मुळांत उदकाक कली चव आसना जाल्यार तेंच उदक जर कप बुजोवचें शेतांत सोळ्यार सादें उदकाची ताची कल जाता कप बांद तेंच उदक येता न्ही जाल्यार ताका गोड येता गोड जाता उसार आसूं कब्बार आसूं तेंची मिरसांग लायल्या बा एक शेतांत थंय उदक सोळ्यार तर ते मिरसांगेन तेंच उदक तीख जावन येता तशी हें मन कोणा संगतींत आसता न्ही ताचेर हें सगळें अवलंबून आसता की तो आत्मा आमकां कशी चलयतलो कळ्ळें आत्मा मनांत घुसून ते चलयत आसा तेन्ना मनाची संगती मन कोणाकय संगती करता हाजो चॉयस मनाक आस तेमिती आमकां सुद्दां उद्धार कशें करून घेवचो पूर्णपणे आमगेल्या हातांत आसा जाल्यार आमी त्या मनाक कंट्रोलान दवरका मनाची घोडे धांवतात वाट्टेल तशी आनी आमकां कसलें करूंक जायना कल करचें मगल मन आसना म्हणून अरे तुगेल मन आस पण दुसऱ्यांकय मन आस न्ही तूं सगळ्यांक संवार करता सगळ्यांक ते पिशी सूण अशें कोणा आई मुखार आयिल्ल्यान चाबता बसल्यार ताका गोळी घालून ठार करता ती तशी भितर आत्मा तो पायस आसा तो बरो आसा जाल्यार संगत कोणाल धरली असले नतद्रश्ट मनागली तेंची मन बरें करचें सुद्दां आमगेल्या हातांत आसता तें जर बऱ्या संगतीन दवरलें आमी तरी कल जाता त्या मनच देहाक बरें वळण लायता आनी आमगे जिवनाचें सार्थक जाता मन जर वायट मनशांगत संगतीन दवरलें पयली चोरी कांय जायना रे त्या सांसान्न चेडवा चोरी करूं शिकयतात पाप भीक मागच्या शिकयतात ती चोरी करच्या शिकयतात ती पयली करतना ते चेडा भंय दिसता कड्डेर कोणाक कळना फुकट आयते पयशे मेळटात म्हळ्यार की तो अट्टल चोर जाता तशी अंतर्मनान पयलीं आमी वायट करता न्ही अयो हें वायट आसा करूं नाका हो भाव येता जाल्यार कड्डेर आमी ताल्या लक्ष दिनासतना आमी मनाचेरच सोडून दिलें जाय तें करी म्हणून तरी कल जाता अट्टल चोर जाता सगळें वायटच कर्म कर आनी दुख्खमय जाता कडेन वायट संवय लागता ती जीवन सगळें दुख्खमय जाता तेमिती संगत कोणाल धरची आज जे स्वातंत्र्य भगवंताने मनुश्याक दिल्या मन दिल्या जाल्यार त्या मनाक खंयची संगत लावंका
आज जो चॉयसू आमगेलान तसं आणि ते कल जाता रामनामा सोबत असल्यारी आम्ही वाईट मार्गा वचना ती वाईट मार्गा वचू दिना ते मिती आणि दुसरा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग बंधैर विषयासक्तम मुक्तैर निर्विषयो मन. हां निर्विषयी मन असल्यारी म्हळ्यारी कल्ल्या मी खावने पिणे खाऊ का पिऊ का सगळं कर का जाल्यारी प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे सगळे प्रमाणांतच का आणि महत्व कल्या दिसका दिमका की रघुनायका आपुलेसे करावे हांगा मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे हाक महत्व दिवका प्रपंचही करचो राम नाम हे ल्युब्रिकेशन जाता प्रपंच फणसावारी ही हे उदाहरण कितकी मगल आवडीचे उदाहरण तू म्हणशे तेंच कल गो सांगता पण ते अगदी एप्रोप्रिएट असतं कले आणि आमकां गोत आशिल्लें हें आसता उदाहरण फणस कापू घेतलो परमळेल घम सुटला हां फुटयलो फुटयल भितर तातूंत चीक सो येता तर ते चीक आनी हाताक लागता तो वचना धुवन सुद्दां वचना साबणान धुवन सुद्दां वचना पण तेल लावन घेतलें हाताक तेल लावन घेवन कडेर तें खोबरेल तेल लावंका वाटेल तें न्हय पेट्रोल लावची न्ही खावची वस्तू ती तशी राम नाम हें बरेंच तेल ल्युब्रिकेशन ते राम नाम लावन जर प्रपंचांत वचुली एक नमुन्या घमघमीची पणसागर गोड्डच खावच्या मेळटा ती हां तरी अमृता हुनी गोड नाम तुझे देवा तशें जाता तर तांतुली ते स्वताचे हांगा तांच्या कुसंगती जर तुमी निवडली तुमकां चॉयस आसता मन दिल्या जाल्यार मन खंयचे दिशेक वापरचें हाजे लगाम आमी आमगेल्या हातांत दवरता आमी म्हळ्यार शेवटी कोण आमी संगती करका ती आमगेल्या आत्मतत्वाक सुद्दां ते भितर आशिल्ले सारकें पयलीं आमगेलें अंतर मन जें आसता तें आमकां सांगता आसता टोच मिलायता हें वायट आस हें बरें आस त्या मनाक मन एकदम येना पयलें स्फुरण जाता हांगा आतां ते कड्डेरी आमगेले हांतू येतले तत्व निरूपण म्हूण समास आसा तांतू ते येतले पयले परावाणी स्फुरण जाता अयो हें अशें करया दी किवडा जाता अरे मस्त दिवस जाले हांगा वच न्ही म्हणून हां एक स्फुरण जालें स्फुरण जावचे भितर ताचे दुसरो विचार केलेलो वचका की ना बा वच्चें की ना भंय की ना हें केलें संकल्प विकल्प वच्चें द ना वच्चें द निर्णय जायना तें मन तसले वेळारी निर्णायक बुद्धी विवेक वापरका आणि तें केन्ना आमकां जर कळना जाणते लोकांक विचारका आमी संतांक संगतींत रावका तावळ ते आमकां बरो एडवायस दितात अरे थंय वच्ची भानगडेन पळोवनाका हां थंय भयंकर गर्दी आसता हां दण जावन खंय पूण पोण बीन मार लावन घेवन येतलो थंय वचूं ना गर्दीन तुमी हां देव सगळे कडेन तुगेल्याच भितर आसा ताल्ल्या नात जोडसूय आनी बैस नळीत घारा अशी ते वच्चे की ना बरें वच्चे ठरलें ती बुद्धी मुखावेली ती निर्णय घेता निर्णय घेना पळय एक पण निर्णय घेतलो मागीर ते कशी करया दो वच्चे जाल्यार पयशे खंयच्यान हाडचे खंय वचून भरचे पॅकींग कलकल करका आतां आमी गोंय वच्चे ठरयल्या तर हें काण दवरलें बॅग काण दवरलें बॅगान भरचे कल्ले भरका आमी जे थंय वचूल्यार आमकां गरज लागतलें तें भरका नुस्तें कल्ले सटर फटर घालून बॅग जड करून व्हरची ना उगीच कळ्ळें तर जें आमकां थंय मेळना आनी आवश्यकता आसता तें जरूर व्हरका तशी तें कल जाता चित्त म्हळ्यार चिंतन करता कळ्ळें बुद्धी निर्णय घेना पळय कशी करया द प्लॅनिंग करता तें चित्त आनी प्लॅनिंग करना पळय एक्च्युअली वच्चें एक्च्युअली करचें तें अगदी पुरुशार्थ असो म्हळ्यार दालमनुश्य जबाबदार घेवन बॅग उबारलें टॅक्सी हाळी बसली सामान घालें सामान समोर उतरून घेतलें गाडयेन चडली वचून सगळें थंय करून परत आयली हे ज्यो क्रिया करता ती तो अहंकार आतां हांगा अहंकार म्हळ्यार खंयचो असो वायट अर्थान येयनी स्वाभिमानाने सगळें करता हें कल जाता आमगेले अंतकरण पंचक म्हणटात हें एकच गोश्ट ते 4-5 स्तरांतल्यान वचून कड्डेर ते फ्रुटिफाय जाता तो सर आमकां निवडचो चान्स आसता प्रत्येक स्तराचेर आमकां निवडचो चान्स आसता हां पण वी डोंट यूज इट आनी आमकां कळना जाल्यार
कोणाक पुणी कोण वचून येयलें तांगेल हें घेत मदत घेत तेव्हा आमी घेना ती कल हांव म्हाका सगळें गोत्तस म्हळ्यार एक हें आसता गैरसमज गोड गैरसमज तो आसता त्यामी ती स्वता विनाशाक आमी स्वताची जबाबदार आसता ती हां त्यामुळे मनुष्याने भौतिक जगाचे क्षणभंगुरत्व लक्षात घेऊन का आणि जीवनात सगळे चढ उतार परिवर्तनशील असतात ना निर्गुण ब्रह्म हे एकच अपरिवर्तनशील असतं जीवनातले सगळे चढ उतार बिझनेस सायकल म्हणतात हांगा बिझनेस खंयचे हां परमेश्वराने बिझनेसच चालू केल्या वैरी तगू चढ उतार असता तिची सगळे एक नमुन्याचे आयुष्य वचना हां केन्ना बरे दिवस येता ती केन्ना वायट दिवस येता ती अगदी रॉक बॉटम येता केन्ना एकदम टॉप बॉटम येता टॉप बॉटम येयले की परत तगू अशी ते मात्र न्ही जीवन आसता तिची देह सोडना पडसूं जाय टील आमी मुक्त जायशी आसी शिवाय नाजाल्यार आमकां पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम त्या दुष्ट चक्रांत आमी हें जाता तशी जावं नये म्हणून आमी कल करका आमगेलें ध्येय कल आसका निर्गुण ब्रह्म जाणका हें ध्येय जाल्यार माये मी आमी सुख दुख्खांत अडकल्या न्हय तर त्या वेळी कोणाक तरी संगत बरी धरल्यार ती आमकां समजावन सांगतात ताजें आमी आतां पळोवया तें वाचता कोमटेय सांगलें ताणें श्रीराम समाज सातवा ताजें नांव केलें जगजीवन समासान नांव मुळी उदक तीक्ष्ण असते नाना वल्लीमध्ये जाते संग दोषे तसे होते आम्ल तीक्ष्ण कडवट आम्ल म्हळ्यार आमशे तीख किंवा कडू अशें जाता कारात्याची ताफ्यान घाल्यार कारात्यांतलें उदक कडू आसता तशें तें कलमी जाता संग दोशान जाता आत्मपणे असो तो हांतू आत्मतत्व आशिल्ली तशी आसा ते मनान भितर आशिल्लें जाल्यार मनाची संगत ही चुकिल्ली न्ही ती देह संगे विकार तो आत्म्याक तो विकार भोगका लागता चूक केलेली चूक कोण करता मना संगत करता पण त्या मना संगतीन तूं तो आत्म आसता बरें कळना जाल्यार सानीवपण धरका सानीव म्हळ्यार कळ्ळें सान जावंका आमी आनी आपणा पाशी म्हालगड्यांक विचारका वाटेल त्या म्हालगड्यांक विचार न्ही संत संगती धरका बरी संगत धरका हां त्यामी ती हो आत्म कल्या आत्म्या प्रमाणेच आसता आत्मपणे असो तो देह संगे विकार तो विकार म्हळ्यार कळ्ळें नाना रोग जे जाता ती ताका विकार म्हणटात योग्य विचार करना जाल्यार विकार जातात विवेक ना जाल्यार विकार जातात जे निसर्गान दिल्ल्या तांतू जर आमी हस्तक्षेप केलो तरी विकार जातात अमुके खावंका हां कले ताका म्हणटा ती योग्य खावंका आनी योग्य विकार हे करका विहार आहार विहार सगळें योग्य आसता नाजाल्यार विकार जातात ते देह संगामीत विकार जातात साभिमाने भरी भरतो भलती कडे परत वाचता आत्मपणे असतो देह संगे विकारतो साभिमाने भरी भरतो भलती कडे बरी संगती सापडली बरी संगत धरली समजा तरी कल जाता जैसी उसास गोडी आली विषवल्ली फाफावली घातकी प्राणी त्यांची उद्दाक किंवा तोच आत्मा त्यांची मन जर विषाच वल्लीन तूं त्या शेतान जर घाल्ले उद्दाक तरी विषवल्ली सगळे कडेन भरता आनी प्राणी मरतात तें खावन तशें सुद्दां जावचें उद्दा तेंची तशी आत्म तोची पण वायट संगत धरल्यार वायटच करून घेता स्वताक जिवाचे आनी आपणच शिरकून पडता मागीर ताका भायर पडच्याक जायना जन्मोजन्मी फिरका लागता हां आनी वायट संगत घेतल्यार तशें जाता बरी संगत घेतल्यार बरी संगत म्हळ्यार कळ्ळें उसाचे हांतू ऊस म्हळ्यार कळ्ळें कब्बा शेतांत उद्दा जर सोडलें पाटाने त्या कब्बू येतान गड्ड उदक येता उद्दा तेंची पण तशी जाता बरी संगती सापडली जैसी उसास गोडी आली विषवल्ली फाफावली घातकी प्राणी 18 भार वनस्पती गुण सांगावे ते किती नाना देहांचे संगती आत्मयास होय कितले नमुन्या वनस्पती आसा ती आतां उदकाची तांणी हें दिलें उदाहरण म्हूण दिलें तशी तर आत्मयास होय आतां हांगा संतांनी म्हणलें
माळिये जेऊ ते नेले तेऊ ते निवांतची गेले, तैशा पाणिया ऐसे होवा वेजिन. माळ्या गेल हात ना तू म्हळ्यार बऱ्याची बागवान माळी म्हळ्या कल्ले खंच उद्दाक केन्ना खंच झाडाक दिमका हें कोणा गोत्तच की तो माळी, तो संत सत्पुरुश. तांगेच संगतीन जर आमी राबल्यारी आनी ताका जर शरण वचुनी आनी ताणें आम कल्ल कर म्हळें तशें नोळित्त करचें तरी कल जाता. बहुतेक आमकां उसा छांतूच वचून आमी पडटा ती विषवल्लींत वचना ती, कळ्ळें न्हय. 18 वनस्पती इतले सती गुण सांगावे ते किती, नाना देहांचे संगती आत्मयास होय. इतले देहांत संगती जाता त्याच एक आत्म्याक विंगिंगड देहांत विंगिंगड हाज्यान आसता. कल जाई कल जाई स्मिता ऑफ कर मग. त्यामध्ये कोणी माझं भले ऑन झालं काय? व्हय सॉरी ऑन सॉरी झालं, ऑफ कर ऑफ कर. नाना देहांचे संगती विंगड देहांत विंगड नमुन्याचे एकूच आत्मा, इतली पवित्र आत्मा वाटेल तशी वागता. त्यामध्ये कोणी भले ते संत संगे निवाले, देहाभिमान सांडून गेले विवेक बळे. अथांग आत्म हो आत्माच्या शिलतरके मना संगतीने मनाच हातांतले बावलेशे जाता. हां ते पद असणे खंचकी सिनेमान तू बोल रे कठपुतली बोली कौन संग नाचे, सच बतला तू नाचे किसके लिए. तशी बावरी कठपुतली बोली पिया संग नाचे, मैं नाचू अपने पिया के लिए. तशी आमगेल पिया खातीर म्हणून सांगू न्हू. वायट संगती कोण कॅबरे डान्सर जाता, कोण आनी कले जाता, कोण भोव गोमटे डान्स करून मिराबाई संत मिराबाई देवाल खातीर नाचली, देव मेळ तिका तशी जाता. हां तशी संतांग त्यामध्ये कोणी भले ते संत संगे निवाले, आणि संत संघाने थंड जायना फडकल जाता, पैर कल सुट्टा, देहाभिमान सांडून गेले विवेक बळे. संत कल शिकयतात आमकां देहाभिमान सांडच कशी कशी घालोवचो हें शिकयता ती. आनी त्यावेळी विवेकाने म्हळ्यार योग्य विचार कशें करचो. उदकाचा नाशची होतो आत्मा विवेके निघतो, ऐसा आहे प्रत्यय तो विवेकेची पहा. विवेके पहा म्हळ्यार कले आत्त थाई उदकात दृश्टांत आत्म्याक दिल खरं जाल्यार तो पूर्ण जायना. कळ्ळें म्हळ्यार उदकाक नाशच जाल्यार आत्मा विवेका योगाने सगळे उपाधीनतान भायर पडू शकता संत संगती धरल्यार हो अनुभव येता. आणि तो विवेकाच्या योगाने तुम्ही घेऊन पळयात न्ही, प्रत्यक्ष प्रत्यय घेयाती. ज्यास स्वहितची करणे त्यास किती म्हणून सांगणे, हे ज्याचे त्याने समजणे सकळ काही. बरी संगती धराती बरी संगती धराती समर्थक स्वतः खातीर सांगतात वे ना बा. आपला आपण करी कुडावा तो आपला मित्र जाणावा. कोण आमगेल रक्षण करतकी तो आमगेल मित्र नव्हे, आणि कोण नाश करू भायर सरला आपला नाश करी तो समजावा वैरी ऐसा. आपला आपण करी कुडावा रक्षण करतलो तो आपला मित्र जाणावा, आपला नाश करी तो समजावा वैरी ऐसा. आपले आपण अनहित करावे त्यास आडवे कोणे निघावे, कोर नका तश वागू नका तश वागू नका बाकीच सांगतात जाल्ले आमगेल अंतर मन असणे थंय राम असता. तो राम आमकां जागृत करता अशें कोर नाका वायट जातलें. तरी आमी लक्ष दिना ती नवीन नवीन लक्ष दिता ती कडेर कडेरी लक्ष दिना तो कले करूं शकना म्हूण आपणा जाय ते ऐकावे जनाचे करावे मनाचे कै हांगा वायट अर्थान वापरता ती. म्हळ्यार समर्थ हांगेले हे मनाच मनोबोध जो आसा तो वायट अर्थान वापरता लोक सुद्दां आसता ती. की कले ऐकावे जनाचे करावे मनाचे कितले संतांनी सांगिल तर की आपणे मनाची आपणे म्हणलेले गोड्याक 5 पाय अशी. आपले आपण अनहित करावे त्यास आडवे कोणे निघावे कोण तक राखू जाता. एकांती जाऊन जीवे मारी आपण असते, आपण स्वतः आत्मघात करून घेतो. आयला कल्याक आयला कसले खातीर तो आत्मा अंतकरणात बद्ध आसा. अंतकरण म्हळ्यार कल्लें तो एक मन हाजे मनाचोच एक प्रकार अंतकरण परावाणिले आशिल्ले तान तूं ताजेर मस्त संस्काराचे बंधन आयलें ती बरें आसा ती वायट आसा ती. ते संस्कार जेन्ना देह पडटा
तावळ तें अंतकरण आत्म्याक घेवन भायर पडटा. तेमी ती आत्म्याक लास्ट टायम सांगिल्लें ताका सद्गती मेळ्ळो म्हणटात, म्हळ्यार ताका बरी संगती मेळ्ळो. ताका देहा शिवाय दुसरी देहात संगत शिवाय तो स्वता बरेपण करून घेवचें शक्य ना. अशीच आत्मा किंवा अशी अंतकरण सुद्दां भायर पडना, पण तें सूक्ष्म आसता, दिसना. ताका मिडियम जावंका, सॉलिड मिडियम जावंका देहा असले तावळी त्या देहांत रिगून सगळें आपणाक बरें करून घेवचें शकता. जाल्यार जन्म आयल की नाळ कापली की विसरता, पण कल खातीर आयला. हां, तर आपण जर पयले जन्मांत साधन केल्ल्या तरी आमकां सत्संगती मेळटा. तेमी असले आत्म्यांक, असले अंतकरणाक रादर. आत्म तर पायसच आसता आनी त्या आत्म्या खातीर सुद्दां ताका सुटक जावंका ह्या अंतकरणाचे पिंजऱ्यांत हाडून. म्हणून प्रार्थना करता की ताका बरी संगती मेळो मुखाल जन्मांत तरी. तान्नेच ताका बरेपण करून घेवंका, आमी तांगेल करूं जायना. कितले आमगेले आवस बापूस आसो, भाव भयण आसो, बामूण बायल आसो, कसले आसो, आमी तांकां बरेपण करूं जायना. तांगेल तांनीच करून दिवंका, मी पण तांनीच घालोवंका. तांगेल्या मनान तेवंका आमी सुदारका, तावळ ते पटकन सुदारतात. एक क्षणांत अशीच तशी जातात. अगदी वायट आशिल्ली एकदम बरें जातात. पण बरे गुण प्रत्येकांत आत्म बरो देवच न्ही प्रत्येकांत. ते दैवी गुण एकदम प्रगट जातात. आपुले आपण अनहित करावे, त्यास आडवे कोणे निघावे, एकांती जाऊन जीवे मारी आपणासी. जो आपला आपण घातकी, तो आत्महत्यारा पातकी. या कारणे विवेकी धन्य साधू. साधू म्हळ्यार सगळे सरी पुंक धुत असतात की ते नित्य योग्य विचार करून, हें बरं नाही तें बरं नाही अशें, हें योग्य नाही तें अयोग्य अशें सगळें, हें योग्य तें अयोग्य हो विचार विवेक कोर न्हू आपणागेल रिपू घालीत बसतात ते साधू. साधू म्हळ्यार संतांगेल संगती धोर न्हू जे आपणागेल प्रगती करून घेतात ते साधू. आतां पुण्यवंता सत्संगती, पापिष्टा असत्संगती, गती आणि अवगती संगती योगे. हे पयलेचे जे अंतकरण ताकल पयले जन्मान तुमगेले कितले जाल्ल्या, हां, ताजे वेल्यान तुमगेले ह्या जन्मांतली प्रगती गती की अवगती हें ठरलेलें आसता. कळमेरी पुण्यवंत जे आसता ती आत्मे तांकां सत्संगती मेळटा. आतां आत्मा म्हळ्यार अयो आत्म केन्नाय पुण्यवंतूच आसतना, पुण्यवंत आसता जाल्यार ताका बांदून घाले न्ही, ते संस्कार वच्चे दृश्टीने. ताणें जर बरें काम गेल्या जन्मांत केलें, साधन केली आनी पाप पयलेंच देह सोडका लागलो देहाचे कले कारणामिती, तरी ही स्टार्ट्स फ्रॉम दॅट बॅलन्स. 70% साधन जालेलें आसल्यार 70% तितलो तो देवा लागीं वचूला. ताका ताबडतोब सत्संगती मेळटा. पुण्यवंता सत्संगती, पापिष्टा असत्संगती. पापिश्ट जे आसता ती तांकां त्या वेळा कळना, बरो संतोश जाता, अरे वा हांव कितलें धन मेळयलें, लाच खावन हें खावन पयस केलो, प्रॉपर्टी केली, हें केलें, सतत प्रॉपर्टी विचार करून तो मोरून गेलो. पापिश्ट लोकांक लुबाडलें ताणें, ताका दुसऱ्या जन्मांत सुद्दां असत्संगती तसले चोर लोकच मेळटात. तेमी गती आणि अवगती संगती योगी. म्हणून कल कोरका समर्थ सांगतात, उत्तम संगती धरावी, आपली आपण चिंता करावी. आमगेल चिंता आमीच कोरका, दुसऱ्यांनी करची ना. अंतरी बरी विवरावी, बुद्धी जाणत्याची. जाणत्यागेल बुद्धी घेवंका आनी तांकां कल्ल सांगलें न्ही, जाणत्यागेले मत विचारका, ताका शरण वचका आनी ताणें कल्ल सांगलें ताजे अंतरांत भितरी आमी ताजें विवेचन करका. कशी कोर येद, कल्ल्याक ताणें तशें सांगलें आसतलें, आपण आतां कशी सुदार येद, इतलें थंय आयलां. आतां मुखार कल करचें, कळना जाल्यार परत विचारचें. डू इट, प्रॅक्टीस. इहलोक आणि परलोक जाणता तो सुखदायक. जाणतो जो आसता तो ताजे खातीर इहलोकूय खंय वता थंय, म्हाका कोण किंवा नरकांत वचो म्हूण, नरकांत वचून तर जो संत आसता तो थंय स्वर्ग निर्माण करता आनी बाकीच नरकांत आशिल्ल्यांक तो तांथां सोडयता तागेल संगतीने. तशी ताका कसलो फरक पडना इहलोक की परलोक म्हणून. जाणता तो सुखदायक म्हळ्यार कोणाक परमेश्वराक ज्ञान जाता, योग्य विचार करची बुद्धी असो, विवेक असो, तरी नेणत्या करिता अविवेक प्राप्त होतो. कोणाक कधी कळना आनी ताका संगती बरी धरची ना. ही डजंट यूज प्रॉपर चॉयसेस. कळ्ळें न्ही?
चॉईस सिलेक्ट करूंक कळका लागता, तें ताजे खातीर पुरो सुकृत लागता. कोणें आयकूनच्या कोणें संतान सांग तो कल संत तूं म्हण आमी ताका म्हाक शिकाण घालतात जाल्यार ताणें सांगिल्लें आयकूनच्याक सुद्दां आमकां तितले विवेक आमकां येवंका लागता, पुण्याई लागता. जाणता देवाचा अंश, नेणता म्हणजे तो राक्षस. जाणता म्हळ्यार ज्याका जो आत्माभिमुख म्हणटात, भले ताका संपूर्ण आत्मज्ञानी नसतलो पण ह्या मार्गार मुखार मुखार जप 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 वतस, ताका गोत्तस तागल बई वाट असती. तशी आत्मज्ञानी असत तान्ने आत्मज्ञानी मनुष्यात संगत धरून तो ताच सांगत वतस, तर आम्ही ताच सांगत वचका कळ्ळें. म्हळ्यार तान्ने आता एक आत्मज्ञानी मनुष्य असो, बी असं आत्मज्ञानी ना पण तान्ने ए गेल सांगात धरला आणि सी असं ताका कले कळना, तर एकदम येयल्या ते पावच्या जायना ताका, तर बी गेल सांगात धरका आणि तांगल त्या दोग जाणां ए आणि बी कशी चमकतात की तान जप 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 आम्ही विचार विकल्प मना हाडनासतना चमकुंका. तर जाणता हा देवाचा अंश, नेणता म्हणजे तो राक्षस. यामध्ये विशेष ते जाणून घ्यावे. जाणता तो सकळा मान्य, तान्ने कलकल केल्ले ते फ्रुटिफाय जाता, बरें जाता. नेणता होतो अमान्य, थोडे दिवस ताका सगळे जाण उदो उदो करतात. आमगेल्यान हांव पळयल्या मस्त जाणां केल्ल्यारी खंयचेय समाजान तूं खंयचे हें राजकारण आसताच केल्ली उदो उदो करचें म्हळ्यार इतलें उदो उदो करतात, माथ्यार चडयतात आनी चडयल्यार एक दिवस ताका डम्म करून तोगू घालतात आनी पांया मुळान तुडयतात. हेवें आसा, हे सगळे करतले आणि कोरोन घेतले, सगळेच नेणते म्हळ्यार अज्ञानी लोक. कळ्ळें न्ही. तेमी ती जाणता हातूं एक प्रभो शिवाजी राजा म्हणून तशी जाणता एक समर्थ हे जाणते आशिल्ले. तांणी जाणती मनुष्य निर्माण केली, म्हळ्यार मनुष्य तांणी निर्माण करना ती पण जाणतेपण तांणी तांकां शिकयलें, बुदवंत केलें. जेणे करिता होईजे धन्य तेच घ्यावे. धन्य म्हळ्यार कळ्ळें, हां धन मेळचे तसले योग्य म्हळ्यार श्री औदार्य सामर्थ्य ते सगळं लास्ट टायम सांगलें. षडगुण जे मेळटा ती ते धन्य. धन्य म्हळ्यार हें कळ्ळें, धना पासून मेळचे तसले धन्य तेच घ्यावे. साक्षपी शहाण्याची संगती, हां तेथे साक्षपी शहाणे होती. शहाण्यागत संगती धरल्या बुजवंत मनुष्यागदी आणि ताका जोड प्रयत्नांची जर दिली तर जो प्रयत्न करता आम्ही प्रयत्न करता ती मनापासून प्रयत्न केले बुद्वंत जावंका उर्मी आयली आणि ताका 2 मन करनी ती बुद्धी निर्णय घेतलो वय आमी बुद्वंत जावचें ताचे खातीर शहाण्यागत संगत धरली बुद्वंत मनुष्यागदी ज्याका हें कळटा तागत संगती धरली तरी कल जाता. साक्षपी शहाणे होती, तो प्रयत्न करतलो तो स्वता सुद्धा बुद्वंत जाता, ताका सगळं कळचें लागता. ताचे उलट आळसी मूर्खांची संगती, आळसी मूर्खा संगती धरली आणि आळस केलो प्रयत्नही करनी ती तो आळशी जाता मूर्ख. उत्तम संगतीचे फळ सुख, अधम संगतीचे फळ दुःख. आनंद सांडून या शोक कैसा घ्यावा. तुमकां इतलें जर गोत्त आसता अधम संगतीचे फळ दुःख तर कल्ल्याक अधम संगती धरतात तुम्ही, बरी संगत कल्ल्या धरनात मा. हो समर्थांगल प्रश्न से ऐसे हे प्रगटची दिसे, जनामध्ये उदंड भासे, प्राणी मात्र वर्तत असे उभय योगे. तावळी एकाएके संत आमकां भायर काडटा ती आतां हांतान कशी भायर येवचें. आतां चेडा वायट संगत लागल्या बा तावळ आवस्कल करता. एक चेडाने चाकू हातान धरलो, अज्ञानी असो कळना, खेळणेशें धारदार चाकू हातान धरलो, पयलीं हगूर धरला कल म्हूण कळना ताका बरें टोक असो हें आसा. आवसू भंय दिसता, अयो तो चाकू घेतला आनी हात कापून घेतलो दिमा दिमा म्हळ्यार दिना. तावळ ती कल करता ताका बरी संगती लागका बरें हें लागका म्हण खातीर ताणें तें उडोवंका न्हय वायट उडोवंका हातान तशिल्लें म्हणना पडे ताका कले खेळूंक शिकयता. ताका चेंडू दिता. हें आरूर उमाबाई परमपूज्य आरूर उमाबाई अक्का तिगल चित्रापूर गुरू परंपरेंत आसा ती आवसू ताका चेंडूणे दिता. ते चेंडू नाका म्हणटा, ते चेडू लक्ष दिना परत चाकूच घेवन बसता. तावळ ती त्या मुखारी ती आवसू तो चेंडू घेवन खेळून दाखयता पण कितली गंमत येता म्हण यो आमी खेळया म्हण. तावळ ते गंमत पळयना पडे ताका आश येता आनी आश येतना एक हातांतून 2 वस्तू दवरूं जायना ती हातांत उडयत ते चेडू
कोणेही मूलतः वाईट असना, तशी शेवटी आत्म तो आत्मच नव्हे. मूलतः वाईट असना, जर त्या अवसूल संगत जर धरली ती संस्कार करता, तर तो चाक उडयता आणि तो चेंडू. तशी सगुण पूजा आमगे सद्गुरू आमगे स्वामीजी आमकां सगुण पुजा शिकयता. ती कल खातीर आमगेले वायट दिकान वच्चे मन काण आमी बऱ्याक लावंका म्हळ खातीर. तांकां स्वता गोतस हें सगुण पुजा म्हळ्यार परब्रह्म आसता तूं, पण सगुण पुजा हें कलस की तें अल्टिमेट ट्रूथ न्हय. तान तुजें देवत्व तें पळोवनचें शिकता आनी आमगेलें मन तातूंत रमका. म्हळ्यार वायट हांथान वचून आमी बरी संगती धरका म्हळ खातीर सगुण पुजेचें थंय म्हत्व आसता. कळ्ळें न्हय? तरी तशें तांणी सांगल्या, एका योगे सकळ योग, एका योगे सकळ वियोग, विवेक योगे सकळ प्रयोग करीत जावे. योग्य विचार करून संतांगल संगती धोरण. संतांगल संगती कशी कळटा, कोण संत कोण ना. खंय वचना पडे तांगें लागीं वचून नुस्तें बसले उरले नासतना तरी के मन शांत जाता, शांती अनुभवा येता. तो अनुभव आपणाक अनुभव आयल्या मात्र तांगेले मागशे आमी वचका. आपणा जर वायट अनुभव आयलो थंय वचना. ते संत आसना. हें कळटा. सोड दिवचें. ओके, परीक्षा पळोवनच्याक वचपाच लागता न्हय लागीं. तांतो यो हांव कशें वचूलो म्हणचें ना. सोड दिवचें. तुमकां समजायना न्हय सोड दिवचें. ताजे बद्दल परत विचार करचे ना. मागीर दुसरे सगळेच संत वायट आसनात, सगळे मनुश्य वायट आसनात. मागीर योग्य कोण आसा खंय वचून की आमकां मनशांती मेळटा हें म्हत्वाचें. एका योगे सकळ योग, एका योगे सकळ वियोग, विवेक योगे सकळ प्रयोग करीत जावे. कोण म्हणून प्रयोग करता बसका. अवचिते साकडीत पडिले तरी तेथून पाहिजे निघाले. निघून जाता जाले परम समाधान. चुकून आमी वायट लोकांक संगतीन पडली तरी कल जाता. नाना दुर्जनांचा संग क्षणक्षणा मनभंग. मना वायट दिसता तांगेले वागणें पळोवनूची. कसलें वागणें तरी पैशा मागशी, लोकेशणा वित्तेक्षणा म्हळ्यार कळ्ळें. आनी सत्ताशेणा, सत्तेशणा सत्य जावंका आनी वित्त जावंका पयस जाय. आनी कळ्ळें लोकेशणा म्हळ्यार कळ्ळें प्रसिद्धी जाय, प्रसिद्धी. हें कोणागेलें आस तें आमी तांकां संग धरून जालो आनी तो आमकां हाडटाले धरून स्वता खातीर आमकां अक्षरशः सर्वंश वागयता. तें कल जाता हो दुर्जनागल संग. नाना दुर्जनांचा संग क्षणा क्षणा मनभंग. या कारणे काही रंग राखो न जावे. तसले वेळारी हम भी कुछ कम नहीं. आमगेल आब राखून दिवचे, आमगेल स्वाभिमान राखून दिवंका. कोणाल हाता तो सरेंडर देवाक सरेंडर जावंका, संतांक सरेंडर जावंका. आनी आमी कल करता ती दुर्जनांक सर अंडर म्हणटात. येस सर येस सर येस सर म्हण तांगेल्या मागशी वतात. तें कोर न्हय, तें कोर न्हय. शहाणा यत्न त्याच्या गुणे, पाहो जाता काय उणे, सुख संतोष भोगणे नाना श्लाघ्यता. म्हळ्यार आमगेल आब राखून आम समज योग्य विचार करून कोण सज्जन कोण दुर्जन थोड वेळ तांगेल संगतीन राबल्यार कळटा दुर्जन खंयचे सज्जन खंयचे. तर सज्जनांगल संगत धरका, दुर्जनांगल संगत सोड दिवका. आनी शहाणा यत्न म्हळ्यार बुदवंतपण आनी प्रयत्न हाचे गुणाने पाहो जाता काय उणे, सुख संतोष भोगणे नाना श्लाघ्यता. भो बर जाता मनुष्याला. आता लोकी ऐसे आहे, सृष्टीमध्ये वर्तत आहे, जो कोणी समजो न पाहे त्यास घडे. सृष्टी कशी चालल्या, बहुरत्न वसुंधरा. जाण जाणो विचार करा, समजल्या प्रत्ययो अंतरा माझी येतो. दुर्बळ आणि संपन्न, वेडे आणि व्युत्पन्न हे अखंड दंडायमान असतची असे. सगळी सोसायटी म्हणना पडे दुर्बळे असती, संपन्न असती म्हळ्यार श्रीमंत असती, पिश्य असती, बुद्धवंत असती, सगळे नमन्या लोक असतलेच न्ही. जाल्यार एक भाग्य पुरुष मोडती, एक नवे भाग्यवंत होते. एक भाग्य पुरुष तागल वाईट दिवस आयल की तो कोणाल पण दुस्संगतीन पडता, खंयचे व्यसनान पडता म्हणा किंवा खंयचे हांत पडता आनी बरोच भाग्य पुरुश आसलो मनान मोडून वता. जाल्यार ताणें धैर्य दाखयल्यार परत ना मगल आब हांवच राखून घेतला. दुसरे कोणें सांगून हांव वायट गूण सोडचें ना, तरी मगल स्वता खातीर हांवच योग्य विचार करून हांव बरें हांत येतलो.
एक नवे भाग्यवंत होती. वायट अशी लोक भाग्यवंत जातात. जत्रेन तें सर्कल असणे पाळणं म्हणटात ताका. वयर वचले तो घेता, तो गैल परत वयर वता, हें बिझनेस सायकल. तशी तैसीच विद्या व्युत्पत्ती होत जाते. एक भरे एक रिते. एक फन भरलेलं असता प्रपंच, एक फन भरपूर मेळतं असता, एक फन तितलं दुःख असता. पैशाच कष्ट येता ती. पैशा कष्ट आशिल्ल्या आयते वेळार कले खर्च येईल की आपोआप कले पूण इनकम येता. हो म्हगेलो अनुभव आसा. म्हळ्यार आयतो यो कल करचें, इतलो खर्च आसा, पयशेच ना ती म्हणून आयते वेळार कले पूण क्रेडीट येता बा अकावंटांत. खंयच्यान येता पूण म्हाकाय कळना. भरते ही रिते होते काळांतरी, आनी ते भरले की परत रिते व्हरचें आमगेलें काम अशी. हें जाता आसता. ऐसी हे सृष्टीची चाली, संपत्ती दुपाराची सावली. दनपारां वत आशिल्ली सावली येता, तशी संपत्ती ही दनपारा वेळ सूर्य आसतना तो सरीच आसता. वयसा तरी निघून गेली हळूहळू. वर्स अशीच वता तेमगेली. एक फंता सुबत्ता, एक फंता निर्बलता, एक फंता कडकी. कडकी म्हळ्यार कलें पयशे नातली अशी. बाळ तारुण्य आपले, वृद्धाप्य प्रचितीस आले. ऐसे जाणून सार्थक केले पाहिजे कोणी एके. देहे जैसे केले तैसे होते, यत्न केल्यास कार्य साधते. तरी मग कष्टावे ते काय निमित्त. देहान जर हें कोण विवेक वापरचें म्हणून कळून आमी जर केल्लें तें साध्य जाता. विवेक हक्काची दुसरें नांव म्हळ्यार गणपती गल गजमुख. गणपती गल गजमुख म्हळ्यार योग्य विचार. कशी गणपती गल हा कल्ले आसता मातें हत्ती गले माती लायल्यान ताका, आनी शिवान मुद्दाम लायला बिकॉज ही इज गणनायक. सगळं गण म्हळ्यार इंद्रियांचो नायक असतो. तावळी आमी तागल गजमुख घेवन त्या प्रमाणे आमी विवेक करतात म्हळ्यार योग्य विचार जाता. जशी तागेलें नाक म्हळ्यार इतलो व्हड सोंडाळी, धूरचो वास येता ताका. बारीक दोळे, दूरदृश्टी. कान अशी फड फड करतले कितलो हडंड, मस्त कान्नार पडतो आसता सतत. जाल्यार योग्य तेच भितर घेवचें आनी बाकी सगळें फापून उडोवचें. फापून उडोवचें. स्वाभिमान कशी अशी पौरुश. गंडस्थळ म्हळ्यार तांतान मद व्हांवता, जाल्यार मद दुसऱ्यांचे रोग जमोवचे खातीर न्हय, तरी रक्षण करता. रक्षण करता तांचे खातीर. अशें सगळें कान नाक दोळे सगळें पळोवन तागेलें गंडस्थळ, तागेलें हें सोंडाळी, हें सगळें पळयल्यार असले गजमुख आमी धारण करता. नोशनल कांय जायना. आनी हें गजमुख जे अगदी संत लोक आसता ती ते ऑलरेडी गणपतीच आसतात. ब्रह्मा विष्णू महेश ते सद्गुरू रूप, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचं. तशी तांणे सांगलें आमगेलें तारुण्य येता, बालपण गेलें, तारुण्य गेलें. कब समरोगे राम, अब तुम कब समरोगे राम. बालपन मां खेल गवायो, तारुण्यपन मुकाम. बूढ़ा होके कापन लाग्यो, बूढ़ा होके कापन लाग्यो. निकल गयो अवसान, अब तुम कब समरोगे राम. केन्ना रामा स्मरण करतलो? आत्त 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 ताबडतोब सुरू करचें. सुरूच करचें प्रवास. वायट हें जालें हांवें ताबडतोब फाट दिश बदलली की जालें. दिश बदलली, करेक्ट ट्रेनान बसलो, चर्च गेट वचचें आशिल्लें, विरार वचून पावलो जाल्यार तें ट्रेन थंय राबल्या, तें परत वता चर्च गेट. गपचूप तांतू वचून बसचें आनी ठरोवचें मध्य देवचें ना. मोह टाळचें. मध्य कोण कोण सांगतले अरे तुका चर्च गेट आयलें उतर उतर, ना ना. कले म्हळ्यार विरारचो जो संत मेळ्ळो ताणें सांगलें ह्याच ट्रेनान चड, हें परत चर्च गेट व्हरून तूं पावयतलें, मध्य देव नाका म्हणून. पण हांगा तरी इतलें बरें आसता अध्यात्म मार्गान तूं ज्या संतांक शरण आमी वचुली ते संत आमकां सतत हें दितात, साथ दितात. केन्नाय आमकां दे डोंट लूक डावन अपॉन अस. ह्यो कल्ले तुका मुर्खच रे, तुका इतलें फन सांगून कळना हांवें म्हणून अशी म्हणना ती. वक्ता आनी श्रोत्यांगेलो हो संवाद कशी गोमट चलता, कितलें पण तेच प्रश्न श्रोत विचारता, पण बेजार नासतना संत समर्थ तांकां उत्तर दितात, कळशी दितात.
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे जगजीवन निरूपण नाम समास सप्तम श्रीराम. आता आमगेले तत्वनिरूपण. आठवं तत्वनिरूपण म्हळ्यार कले प्रपंची पाही प्रपंच चलोवच्या कल लागता, सुवर्ण लागता म्हळ्यार पयस लागता. प्रपंच अशी चलना, नुसते तोंडाच्या ज्यान प्रपंच चलना. कळ्ळें? तर परमार्थी पंचीकरण. पंचीकरण म्हळ्यार कळ्ळें 5 जे हें आसत, पृथ्वी आप तेज वायू आकाश ही जी तत्व आसत ती इतली अशी काल्लेल गेल्यान ती मायेन केल्यान ते अष्टधा प्रकृती की ती काल्लयल्यान ती काल्लोन ताजी भेळ अशी केल्या. ते हगूर एक एक बाजू कोर न्हू ताजे बद्दल विचार करचो, ताजे बद्दल विवेक करचो, ताका पंचीकरण म्हणटात. ते परमार्थांत उपयोग जाता. जशी तुमकां 50,000 दिले प्रपंच चालोवच्याक, समज खंयच्या खंयचे प्लॅनिंग कर, बजेटींग करना जाल्यार आपोआप 1,000 खंय पुणी वायट जावन वता ते पयशे, पांपू जावन वता ती. तशी जावं न्हय. तशी पंचीकरण परमार्थांतून मस्त उपयोगा येता. तें कल्लें हें आनी ह्या समासान दिल्या. हो समर्थांगल प्रसिद्ध सिद्धांत. ह्या समासान ताणी मुखाल समासांतून ही पंचीकरण प्रक्रिया समर्थांनी सोडोवन सांगल्या. पयले 2 समास ओव्यांतून तांणी 4 वाणी म्हळ्यार केले आनी तांचे स्थान दिलें. वैखरी वाणी स्थूल, ती व्यक्त जातली न्ही ती लक्षात येता. मध्यमा पश्यंती परा ह्यो वाणी अव्यक्त, ते आमी सरळ वाचूनच घेवया तातूंतल्या. श्रीराम. नाभीपासून उन्मेष वृत्ती तेची परा जाणी जे श्रोती. परा अंतःकरण पंचक म्हणतात. अंतःकरण पंचक म्हळ्यार कळ्ळें? तें सांगचे पयले तांणी वाणीचे हे आमी सगळे उलोवन कलकल्याचो नाश करून घेतात. ते उतर आमगेली आपाप येतात वे ना, 4 स्तर अंथावन ते येतात. कशी तरी नाभी आमगेल नाभिक म्हळ्यार आमगेल नाळ आवसूल नाळेक जोडलेले आसता आनी सगळे तिगल 72,000 नाड्यो त्यो आमगेल्यान 72,000 नाडी आसत. तितल्यो नाडी आसत. तर त्या सगळ्याकय तेमीत नाभी थंय आमगेल प्रथम स्फुरण थंय जाता. पयलीं थंयूच आमकां नाळेन थावन आहार मेळता आसता आवसूल पोटना आसतना. कड्डेर आमी शिकता ती स्वताला आहार घेवच्याक जाल्यार ते एक नाभी मूळ आशिल्ली ती. नाभींतन ब्रह्मदेव जल्मा आयिल्लो. विष्णूगल नाभींतन नाभी कमलांतन ब्रह्मदेवान जल्म घेतलो आनी ब्रह्मदेव म्हळ्यार कोण? उत्पत्ती देवता. तशी त्या नाभीच्या स्फुरणांत थावन बाकीची सगळी बरबरी उत्पत्ती जाता. पण ते स्फुरण ताचेर विचार करपा लागता. म्हणून समर्थान म्हणून देवान हें केल्या की 4 नमुन्याची वाणी केल्यात. एकदम कले उलोवंक म्हण दिसलें कोणे कले डोंट रिएक्ट रिपल हें म्हणना ती. ताका कल म्हणटा ती आमी अगदी कले दिसली की केले बा हे इम्पल्सीस इम्पल्सान वचून ये. वी शूड रिस्पॉन्ड. कळ्ळें? पण एकदम कले रिस्पॉन्सय दिवं न्ही. तर पयलीं कल जाता नाभीन तूं तें स्फुरण जाता. ह्यो अशें करचें अशें करयेत बाय म्हणून. आमी स्वता कशी सुदारचें. समजा हो एक विशय तर आमी कशें स्वता सुदारचें. संतांक कशी शरण वचचें किंवां कसलेंय आमी कोणाकय उलोवचें. आमी कोणाल वागणें पडटा न्ही तांकां कशी सांगयेद. हो जर विचार मनांत कशें शिकोवेत तांकां. तर तांकां शिकोवंक म्हणल्यार तें स्फुरण पयलीं नाभीचेर जाता. उन्मेश वृत्ती स्फुरण तेची परा जाणी जे श्रोती. ती परावाणी कड्डेरी ती हें स्फुरण एक्चुली आमी हांतू हाडल्यार साकार केल्यार तें कशें जातलें बा म्हणून तें धोरण अशी न्याहाळचें निरखून पळोवचें. म्हळ्यार आमगेलोच विचार पयलीं स्फुरण तें एक्चुली साकार केल्यार ताजें कसलें रिपरकेशन जातली त्या बद्दल आमी ताजें निरीक्षण करचें. त्या दृश्टीन योग्य स्वय ही योग्य वेळ स्वय आपण सांगता तें योग्य स्वय
कोण सांगता तागेल आयकूनची तशी मनस्थिती आसवे. आणि कले ताजं कोणागेल वायट जायना हाजें बरेपण जायना जाल्यार वायटपणी जावं किंवा बरेपणी जावचें असवें आनी आपण सांगते सत्य असवें. इतलें सगळें निरखून निरखून पळयना पडे ताका पश्यंती म्हळ्यार पळयतच. संस्कृतांतूं पश्यंती म्हळ्यार पळयत असं तें हृदयान स्थान आसता. तें ध्वनी रूप म्हळ्यार त्या हाका ध्वनी येता. हृदयी वसे श्रीराम नाभी पासून उन्मेष वृत्ती तेची परा जाणीजे श्रोती ध्वनी रूप पश्यंती हृदयी वसे. कंठापासून नाद जाला. आता कंठांत आयली त्यांची तें सांगचें जाल्यार कशें सांगेत बा. एक पद म्हणचें तें पद म्हणजे म्हणून हें आयलें पदा रुपान सांगया म्हणून तें ताजे आमकां स्फूर्ती आयली पद म्हणया म्हणून ह्यो आतां म्हणल्यार कशें जायत. हें पद योग्य आसवें ह्या वेळार म्हणूक बरोबर आसवें म्हाका जमत वे हें कडेन जमता म्हूण खात्री जाली. पश्यंतीने सिलेक्ट केलें पास केलें मागीर खंय आयलें कंठांत कलें असो ताका मध्यमा वाचा म्हणटात. ताका मध्यमा म्हळ्यार कलें तें पळयता बसचें आनी एक्चुअल उलोवचें हाजे मदें थोडें गुणगुणचें तशें म्हळ्यार तें उलोवन पळयल्यार कशें जाता म्हणून मनांत आमी उलोवन पळोवचें. आमगेलें आमकांच सम दिसता आमकां सम दिसल्यार तें दुसऱ्यांकय दिसता तितलें लक्षांत दवरता. तशें कंठांत येना पण तें गुणगुणून पळोवचें. मध्यमा वाचा बोलीजे त्याला उच्चार होता अक्षराला वैखरी बोलीजे आणि कड्डेर तें गुणगुणून सम असं म्हणना पडे. स्वामीजींनी भजन म्हणटना तुम्ही विचार करात तें कशें करता ती आतां खंयचें म्हणया हें म्हणया म्हण ताजेर कडेन तें म्हळ्यार कशें जातलें हें समयाक योग्य आसलें. कड्डेली आयलें सूर धरा ती सूर धरलो तो सूर मनांत गुणगुणून पळयलो बरोबर आसा आतां म्हणया म्हणून मागीर उच्चार करचे ताका वैखरी म्हणटात. कंठापासून नाद जाला मध्यमा वाचा बोलीजे त्याला उच्चार होता अक्षराला वैखरी बोलीजे श्रीराम. परत सांगता नाभीपासून उन्मेष वृत्ती म्हळ्यार स्फूर्ती तेची परा जाणीजे श्रोती ध्वनी रूप पश्यंती हृदयी वसे. ताका फक्त ध्वनी असता एक आवाज असता तो बाकीचें आयकना आमकां मात्र कळटा. कंठापासून नाद जाला मध्यमा वाचा बोलीजे त्याला उच्चार होता अक्षराला वैखरी बोलीजे. उच्चार जायना पडे ताका वैखरी म्हणटात. हें बऱ्या हाज्यान जालें वायट हाज्यान सुद्दां आमकां कोणाक भयंकर कोप आयलो तर एक हें जालें ताका समया म्हणून भलेपणी वायट उलया ताका फायर करया म्हणून हें एक स्फुरण जालें. कडेन तें स्फुरण जायना पडे पश्यंती अयो ही वेळ न्ही ताका कितलें वायट दिसता हाजें सगळें दृश्टीने निरीक्षण केलें ना करयेद ताका फायर करची गरजच आसत ताका समज दिवंका हें एक पण निश्चित जायना पडे कंठांत आयलें. ताका खंयचे शब्दांतूं ताका बांदयेद ताका सांगचें ते शब्द सुचोवचे वाक्य सुचोवचें गुणगुणून पळोवचें आनी कड्डेरी एक्चुअल उलोवचें. तशें कंठापासून नाद जाला मध्यमा वाचा बोलीजे त्याला नादाक मध्यम म्हणटात. उच्चार होता अक्षराला वैखरी बोलीजे श्रीराम ते वैखरी. नाभिस्थानी परावाचा नाभिस्थानांत तशी ताका परावाचा तोची ठाव अंतःकरणाचा अंतःकरण पंचकाचा निवाडा ऐसा. अंतःकरण पंचक म्हळ्यार हें अंतःकरण मन बुद्धी आणि चित्त आणि अहंकार हें अंतःकरण पंचक जाल्यार आतां तशें वाचेचें हें सांगलें एवरीथींग स्टार्ट्स फ्रॉम अंतःकरण. अंतःकरणांतूं आत्मबद्ध सगळें स्टार्ट जाता अंतःकरणांत. सगळीं पंचक ही जागता ती अंतःकरणांत स्टार्ट जातात. तेमी ती पयलीं हें वाचेच तांणी सांगलें 4 वाचा कशी आनी वाचे मितीची आमी कल उलोवचें कळनासतना आमी गोंधळ घालून दवरतात. तेमी हें पयलें मार्गदर्शन समर्थान गेलें की वाच सांबाळा ती परावा आनी ताजे प्रत्येक स्तराचे उपयोग करून घेयात ती एकदम कल मन आयली उलोवन सोडनाका ती तशी. तरी नाभिस्थानी परावाचा तोची ठाव अंतःकरणाचा अंतःकरण पंचकाचा निवाडा ऐसा. निर्विकल्प जे स्फुरण उगेच असता आठवण. आतां अंतःकरण म्हळ्यार कसलें मगल अंतःकरणा लागलें म्हणून म्हणटात. अंतःकरणान म्हळ्यार खोल रुजलें
एक कले वायट दिसलें तें इतलें वायट दिसलें की ताजें उगडास वचून वचना, अंतकरणाक खिच्चून बसल्या. मगल तें अंतकरणा लागलें म्हणटा तें. म्हळ्यार भितर थंय पावलें. तशी निर्विकल्प जे स्फुरण उगेच असता आठवण, जे आमी गेल्या जन्माक सुद्दां उडास कलकल आसतात न्ही, ताजें स्फुरण सडनली जाता. सडनली कलकले एक स्वाम्यागेलो उडास जालो. हां, कले म्हळ्यार गेल्या जन्मांत आमी तांगेले सेवेंत आशिल्लीं, सट्ट करून उडास जालो. उगेच असता आठवण ती अंतकरणांत आशिल्ली. ते जाणावे अंतकरण जाणती कळा. अंतकरणी आठवले पुढे होय नवेसे गमले. म्हळ्यार व्हय की ना बा उडास जाल व्हय, कशी सडनली हाज उडास जाल बा, अशी व्हय की न्हय की अशी. मागीर तशें करका म्हण, अशी करया म्हण दिसता, हांग वचून मेळया, अमक्याक वचून मेळया. मागीर थंय मन आयलें अंतकरणा नंतर. हां, करू न करू, संकल्प विकल्प, करचें ना करचें, कल्लें हेंच ना ताका. म्हळ्यार कर्तुम अकर्तुम तशी. करू न करू ऐसे वाटले तेच मन, संकल्प विकल्प तेच मन, जेणे करिता अनुमान. त्यामी ती नक्की कले ठरलेलं असं ना मनागले, कळणे. पुढे निश्चय तो जाण रूप बुद्धीचे. पण ज्यांना विचार कोण कोण करू ना करू, करू ना करू, हां, कले छापाकी काटा म्हणतात. तशी कोण एक पण डिसायड केलें कडेर बुद्धीच्या लेवलाचेर येता. तोच विचार रूप बुद्धीचे. निश्चय होतो जाण रूप बुद्धीचे. करीनाची अथवा न करी. आता निश्चय खंच जाता, अशी किंवा तशी, हांव हें आचरणांत करतलो की न करतलो. न करतले सोडून दिवचें. जर करत म्हणून हें जालें तरी कल जात नंतर कशी करचें हो प्रश्न येत न्ही. प्लॅनिंग तेची बुद्धी हे अंतरी विवेके जाणावी. आम्ही योग्य विचाराने तें कळका ही बुद्धी असं आमच्या अंतरांतली. जे वस्तूचा निश्चय केला पुढे तेची चिंतू लागला, कश करचें हाजेर चिंतन. ते चित्त बोलिल्या बोला यथार्थ मानावे. तरी चित्तान तूं ताजो विचार करचो, प्लॅनिंग करचें, कशी करया दम. आणि सगळं प्लॅनिंग करून जालें तावळी एक उदाहरण हांवें दिलेलें. आमी खंय वचू भायर सरली बा, तावळी वच्ची की ना 2 मन जाली. कडे वच्चा, बुद्धीन निर्णय घेतला वच्चा म्हणना पडे. वच्ची जाल्यार कल तयार करका, तिकीट काडका. ती लेट काळें मेळना, ती तिकीट मेळटात की पळयलें. मागीर तिकीट काडली. कड्डेर कल जावंका सामान बांदका, पुऱ्या तयारी करका, हें करका, घरचें कल सामान विंची ताजी लिस्ट काडका, बॅग भरका, हें पुरें. आनी कड्डेर एक्चुली वच्चे दिवस एक्चुली वच्चें. घर सम बंद केलें, हें केलें, सम करून वचुली. हें पुढे कार्याचा अभिमान धरणे. हे कार्य तो अगत्य करणे, हें करचेंच असं. तिकीट काड्या वचकाची, ऐसा कार्यास प्रवर्तणे तोच अहंकार. आता हें आमगेले आध्यात्मीक दृश्टीन पळोवच्या गेल्यारी आमगेलें एक ध्येय असत की आमकां निर्विकल्प समाधी जाय. आमकां परब्रह्मांतू लीन जावचें असो. आमकां माउंट एव्हरेस्टाच्या एपिकाचेर वचचें असो. एकदम पावना थंय, पण जितलें जाता तितलें तें एक स्फुरण आयलें. ह्यो करकावे त्या पेक्षा प्रपंचान कितलें सूख असत, सोडून दिलें. अशें करू न करू केल्यार सोडून दियात. पण करचें म्हूण ठरयल्यार एक पण निर्णय जालो करचेंच. मागीर ताजे खातीर कलकल साधन करका, कशी करका. हां, हें चिंतन मनन. आनी ताजे खातीर चिंतन मनन करचें पयलें श्रवण भक्ती जाय थंय. म्हळ्यार कोणाक हाजी जाणीव आसा की तांकां कन्सल्ट करका. प्रवासा वतना एक ट्युरिस्टांक कोण वचून आयलें तांकां विचारका थंय कशें आसा, कसलें आसा, खंयची ट्रेन वता, प्लेन वता की कल वता, कशें आसता, सगळें विचार मुखार तयार करका. आनी मागीर जेन्ना वच्चें येता, प्रवासा दिवस येता, त्या वेळार एक्चुली चलचें, मार्गार चलचें. आमगेले आनंद यात्रा काडल्या, हां, ते कितकीं जाणां येताले, मस्त जाण येताले. आतां जेन्युइन रिजन आमी कोणा येवचें जायना, पण लिंक तुटली की गेले कड्डेरी. तुम परत घडयाळ मागशी पडल्यार पुणी आमकां सम करू जाता, कांटे फिरोन बॅटरी बदलून. हांगा तशें न्ही. हांगा एक फावट तुमी मागशी पडली तुमगेले प्रगतींतू की तितली तुमी मागशीच पडली, परत एकदम मुखार वचूं जायना. मागीर तरी जाता जायना आसना, पण तावळ पुणी नेटान वचका. तरी अहंकार थंय. अहंकार म्हळ्यार कसलें स्वाभिमान ना, हांव करतलोच. पुढे कार्याचा अभिमान धरणे. मगल हें ध्येय असत
तें ध्येय नजरे भायर करची ना, हे कार्य तो अगत्य करणे, ऐसा कार्यास प्रवर्तणे तोच अहंकार, ताका अहंकारण म्हणतात. अहंकार. श्रीराम ऐसे अंतःकरण पंचक, पंचवृत्ती मिळोन एक, कार्य भागे प्रकार पंचक वेगळाले. जैसे पाचही प्राण कार्य भागे, प्राण म्हळ्यार खंय वायू. वायू ताजी विंगड कार्य असतात, काम असतात. हांगा तुम्ही घार वचना पळय, तुमगेल्या हांगा दिल्लें दिसता जाल्यार सूक्ष्म हें म्हण दिलें, सूक्ष्म देहाचे तत्व तशी. अंतःकरण पंचक जालें. आतां वायूचे ताका प्राण पंचक म्हणटात. अंतःकरण पंचकांत कळयलें, प्रथम स्फुरण कडेन संकल्प विकल्पी मन कडेन एक पंथा निश्चय जालो की निश्चयात्मकता बुद्धी, बुद्धी नंतर ते चित्तान घेवन ते कशें करचें ताजें प्लॅनिंग, तें चिंतन, आनी कडेन कार्याभिमान दवरून एक्च्युली कार्य करचें. तशी वायूच प्राणपंचक कलेस. वायू म्हळ्यार कळ्ळें जें हालता, हालता ताका वायू म्हणटात. तें हालता, तें मस्त काम करता. वायू मिती रक्ता विसरण जाता. वायू मिची फूड खाल्लेलें हगूर 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 त्या वायू मिती सरकता, भितर वता, अंतांत वता, आनी कडेन मल सुद्दां भायर पण वता. तें ताका सुद्दां वायू लागता, नाजाल्यार जायना. थंयच पडटा, कुसून वता, रोटन जाता अशी. तर वायू मिथी सगळीं कामां जातात. तर हांगा व्यान लक्षांत दवरची कशी, वायूचे प्राणपंचक म्हळ्यार व्यान म्हळ्यार तें सर्वांगांत व्याप्त आशिल्लें तें व्यान, हें लक्षांत दवरता. समान म्हळ्यार नाभीस्थानी, नाभीच थंय सगळे नाड एकडे येवन थंय मेळटा, थंय समान. उदान हें कंठांत. अपान म्हळ्यार आमगेले मलोत्सर्ग करचे हें गुदद्वारांत, थंय अपान वायू आसता. आनी प्राण हो खंय आसता, प्राण म्हळ्यार प्राणवायू सगळे कडेन समान सर्वांगांत वायू आसता. जाल्यार तो प्राणवायू मुखांत आनी म्हळ्यार तोंडांत आनी नांकांत भरून इनहेल एक्सेल सोहम सोहम नाद करतच फिरत आसता. हें वायूच प्राणपंचक. कळ्ळें न्हय. ही सगळी सूक्ष्म देहाची पंचक हांगा तांणी दिल्ल्यात. जाल्यार हें आमचे खातीर केलेलें पंचक, तें म्हळ्यार हांव न्हय, हांव न्हय, हांव ताजे भायर आसा. हें तत्व आसा, तत्वाचे भायर हांव आसा. हें कळ्ळें. निश्चल परब्रह्म तें हांव, तें म्हजो स्वरूप. जाल्यार हें सगळ्याच हाजो उपयोग करून घेवन, नाल्यार देह वांचना ना. तेमी स्थूल सूक्ष्म कारण आनी महाकारण 4 देह आसतात. ते सगळे पार करून आमी मुक्ती मेळोवंक लागता. तेमी पयलेंच हें पार करच्याक ताजें सुख दुख्ख, ताजें कसलें, ताजे गुणधर्म कसले तरी कळकात न्ही. म्हणून हांगा दिल्या, जैसे 5ही प्राण कार्याभागे वेगळाले जाण, नाही तरी वायूचे लक्षण एकच असे. सर्वांगी व्यान, नाभी समान, नाभीन समान, कंठी उदान, गुदी अपान, मुखी नासिकी प्राण नेमस्त जाणावा. बोलिले हे प्राणपंचक. आता ज्ञान इंद्रिये पंचक, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिव्हा नासिक, ऐसी ही ज्ञानेंद्रिय म्हळ्यार ज्ञानेंद्रिय पंचक हें तेजा भितर येता. तेज म्हळ्यार बुद्धीच तेज आसता पळय, तांकांची ज्ञान जाता. म्हणून आमी गायत्री म्हणटात, धियो यो न प्रचोदयात. सुर्याक, सूर्य तत्वान तें तेज, सुर्या तेज आमकां मेळ्ळो म्हणून तें ज्ञानेंद्रिय पंचक. तें कसलें आसता, कान्नांत तें ज्ञान जाता, त्वचेक स्पर्श ज्ञान जाता, दोळ्यांक दिश्य ज्ञान जाता, जिव्हेक स्वाद कळटा, आनी नासिकाक वास कळटा. अशी ज्ञानेंद्रिय. वाचा पाणी पाद शिस्न गुद ही सगळी कर्मेंद्रिय. म्हळ्यार एक्च्युली आमगेलें काम कशें जाता, ती उरलेली मिती कळटा. हातान आमी काम करता ती, पांयान चमकता ती. आनी रिप्रोडक्टीव सिस्टीम जननेंद्रिय म्हणटा ती, ताज्यान रिप्रोडक्शन जाता. आनी गुद म्हळ्यार कळ्ळें, गुदद्वार किंवा योनी मार्ग, ताज्यान मल मूत्र आशिल्लें तें भायर पडटा, वायट आशिल्लें भायर पडटा. ही ती ज्ञानेंद्रिय. हे ज्ञानेंद्रिय न्हय, कर्मेंद्रिय. कडेन ताज्यान कळ्ळें जाता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध हे विशय निर्माण जातात. हे सगळं कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हातूंत हांव न्हू विशय जन्मा येतात. खंयचे शब्द निर्माण जातात.
जे वाचेन आमी उलयता शब्द, स्पर्श, त्वचेने स्पर्श कळटा, रूप दिसता दोळ्यांक, रस जिव्वेंत येता, गंध आमकां नाकाक फील जाता, सुगंध दुर्गंध सगळे. ऐसे हे विषय पंचक. आणि हाडता कोण? वायू हाडता. अंतःकरण प्राणपंचक, ज्ञानेंद्रिये कर्मेंद्रिये पंचक, पाचवे ते विषय पंचक. ऐसी ही 5 पंचके. एक पंचकान 5 म्हळ्यार 5 पंचकान कितली जाली? 25. ऐसे हे 25 गुण मिळवून सूक्ष्म देह जाण, याचा कर्दम बोलिला श्रवण केले पाहिजे. हाजे इतले ते कर्दम सो चिकोलसो जाला, हॉचपॉच जाल्या, सॅलेड जाल्या, खावच्याक बरें लागता तेमी ती, कारण सगळे एकडेच. पण ते विंगड अशी काण पळोवंका, काकडी जाय जाल्यार काकडी मात्र वेंचून खावंका, टॉमेट जाल्यार टॉमेट मात्र वेंचून कशें कळका. ताजो प्रत्येका स्वाद विंगड आसता, ते कळका. एकत्र जायना पण ताजी विंगडच आनी करकी जाता. अंतःकरण व्यान श्रवण वाचा, शब्द विषयो आकाशाचा, पुढे विस्तार वायोचा बोलिला असे. आता आम्ही हांगा हेंजेस मन समान त्वचा पाणी, मन समान त्वचा पाणी, स्पर्श रूप हा पवनी, ऐसे हे अडाखे साधुनी कोठा करावा. म्हणकले मन समान वायू, त्वचा म्हळ्यार हात, मन आनी तूं सगळें समान आसता, वायू फिरतत सगळें मन बरी. त्वचा हाता स्पर्श मेळटा वय की न्ही, हे वायूच विशय. हांच मेळ घाल न्हू एक कोष्टक केल्ल्या समर्थांनी. मन समान त्वचा पाणी, स्पर्श रूप हा पवनी, ऐसे हे अडाखे साधुनी कोठा करावा. कोष्टक केल्ल्या, कळ्ळें. तर आतां हांगा आमी राबया, कळ्ळें. म्हळ्यार वेळ जाता आनी तूं घाई करून जायना, हें सम कळका. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी परत हें घेवया, समास 8 तांणी तें कोष्टक दिल्या, ते तुमी पळोवन येयाती. ते सूक्ष्म देहाची तत्व ही जाली, वायूचे, तेजाचे. आप म्हळ्यार कळ्ळें कर्मेंद्रिय पंचक, आनी विषय पंचक म्हळ्यार शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हे सूक्ष्म देहाची तत्व जाली. आनी कड्डेली स्थूल देहाची आसा ती, आकाश वायू तेज आप पृथ्वी हाजी. तें आमी नंतर पळोवया. मुखालपंत परत पळोवया. आनी हांगा आमी राबया म्हाका दिसता, कळ्ळें. म्हळ्यार घाई करचें ना, सम कळका आमकां ताजे खातीर. तर हें तुमी वाचून येयाती. मस्त ताजे खातीर वांट करता म्हणना, पण एकेकाची आमगेल स्वतागेल देहा पुरतो आमी विचार करूया. आमगेल वाणी कशी आसा, आमकांय स्फुरण जाता की ना, आमकांय अंतकरणांत स्फुरण जाता. कड्डेली आमी तें करचें की ना करचें आमी पळयतात की ना, करयेत की ना करयेत. कोणा उलोवंका म्हण दिसलें कोणा लागीं, उलोवयेत की ना बा, उलोवची ठरयल्यार कशी उलोवंका, ताचे शब्द कशे आसता, ती आतां उलयल्यार कशें जातलें, योग्य वेळ आसा की ना हें पश्चन ती. कडेन त्या खंयच्या शब्दांत उलोवयत तें मनांतल्या मनां उलोवन पळोवचें आनी कडे वैखरीन भायर काडचें. हें जें सगळें आसा तें तुमी हात दिल्या न्ही, तें परत वाचून ताजें आत्तां शिकयलें तितलेंच वाचून स्वता पुरतें तुमी तें पळयात कशें जाता म्हणून. आनी आतां आमी समर्थांगेर प्रार्थना करुया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया, तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी, कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रोतेजन हो,
मस्त महत्त्वाचो हो विशय चल्ला. एक तर सोहम साधना करची आणि योग्य विचाराने तत्व झाडा म्हणटात. म्हळ्यार एक एक तत्व आमगेल्यान जें आसा ताजे विवेक करून ताजेर विचार करून तें म्हळ्यार हांव न्हय हो विचार करून आमी ताजे मुखार वचपाक. हांव म्हळ्यार मन न्हय, हांव म्हळ्यार बुद्धी न्हय, हां कसलें अंतकरण म्हळ्यार सुद्दां हांव न्हय. हांव तो अविनाशी आत्म आसा. हांव आनी आत्म्याचे जी म्हाका तो चंचल जरी आसलो तर ताजे मिडियम घेवन ताजे भितरलें स्वरूप निश्चळ परब्रह्म आसा थंय तें म्हाका पावचें आसा. हें समजून घेवन आमी स्वाध्याय म्हणटा ती आज स्वाध्याय केलो ते स्वाध्यायाचे परत परत चरवीत चरवण चिंतन मनन करता. 4 लोकांक जाय जाल्यार तुमी फॅमिलीन जर 2-4 जाण आयकत असले 2-4 जाण मेळून ते बूक घेवन ताजेर चिकेची चर्चा करयत म्हळ्यार आमकां कळणी हें कळटा. कळ्ळें आनी तें कळ्ळ्यार मस्त आनंद जाता. कळ्ळें ताजें परत परत विवेचन जाता न्ही. मात तें समज बसता झरयलें तितलें हें जाता. हें समज पावता गप्प बसता तशें जावंक. ताजे खातीर आतां तें आमी हें पुष्प श्री समर्थांगल चरणांचेर दवरया आनी प्रार्थना करुया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.